इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा गोंयचो ताजे कडेन गेल्ले पर्टिक्युलरली काँग्रेसीन एक जी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही कंप्लिटली वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हे तांकां खबर ना अशें न्ही तर खबर आसूनय तांच्यांनी मस्तीपणां केल्ली आसा आमी तांच्या लक्षांत हाडून सकाळीच दिल्लें ज्या वेळार ती प्रेस कॉन्फरन्स चलताली त्या वेळार आनी मागीर तांणी ताबडतोब एक्शनूय घेवपाचें स्टार्ट केलें आनी कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा कलेक्टर इज टेकींग एक्शन अगेन्स्ट दॅम आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की हें खबर आसूनय वायोलेशन केल्लें आसा ताजेर तुमी यू मस्ट बूक ऑल दीस पर्सन्स दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वायोलेशन ऑफ द कंडक्ट आनी म्हणून ताणें सांगलें की आय एम गोईंग फॉर दीस एक्शन अगेन्स्ट दॅम आनी ते कलेक्टरा कडेन उलोवन तो एक्शन कितें तें घेवपाचें आसा हें अशें हाजे फुडें जावपाक जायना म्हणून आमी आज तांचे कडेन कंप्लेन दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तांणी तांचेर गिरीश चोडणकर बाकीचे जे बशिल्ले त्या सगळ्यांचेर तांच्यांनी कंप्लेंट फायल केली आसा ती एक्शन घेवची म्हणून तांकां सांगलें आसा हें तुमकां हाची कॉपी दितात आमी But he not mentioned the candidate name in the press conference. बट कॅन्डिडेटान न्ही पण कॅन्डिडेटच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करताले न्ही ते कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले इट इज अ पार्ट ऑफ कॅम्पेनिंग इट अमाउंट्स टू द कॅम्पेनिंग कॅन्डिडेट बसूं जाय अशें ना पण एखाद्या कॅन्डिडेट जो इलेक्शनाक रावता तेच्या नांवाचें ताका जाल्लें कितें उलोवप इज अ पार्ट ऑफ कॅनवसिंग न्ही त्यामुळे इट इज वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट